दिव्यवाणी 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 भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरियेक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मरिये कृपेन बदलेले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. आबळे सोम्याची साकर तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हजे थंय जावं. नमान मरिये कृपेन बदलेले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमचे मदें जियेलो. नमान मरिये कृपेन बदलेले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनाती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतिल्ले आमी जाणा जाल्याव ताच्या कश्टा आनी कुर्सा वरवीं जिवनपणाच्या आनंदाक आमी पावाशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदां सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदां सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदां सर्वता आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींचे दयेन म्हाका दिला तुजे ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आणि चलय आमेन. सरिल्ल्या बावडत्यां पासत मागणे शासनाचो विशेव दी तांकां ये सोम्या आणि निरंतर प्रकाश तांचेर फांकोन दी समाधानान ते विशेव घेवन दीत आमेन. सकाळींची बेटवणी. ये जेजूच्या दैवीक काळसा आयच्या दिसाची सर म्हजी मागणी कामां आनी कश्ट आमच्या पातकांच्या फारीकपणा पासत आनी आल्तारीच्या भोव पवित्र साक्रामेंतान तुवें तुकाच कळनासतना भेटोवच्या सोमेस्त इराद्या पासत भाग्यवंत आंकवार मरियेच्या खतावीण काळजा मारिफात हांव तुका भेटयता. प्रत्येक जावन मागण्याचे आपोस्तलादीच्या इराद्या पासत आनी पापा साहेबान ह्या म्हयन्यान दाखोवन दिल्ल्या इराद्या पासत हे सर हांव तुका भेटयता. सर्व तुजे पासत हे जेजूच्या भोव पवित्र काळजा हे जेजूच्या देव काळजा तुजे राज येवं आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्यांक आनी बऱ्या करण्यांक मेळची सर्व शिक्षा माफी जोडोंक हांव खुशी व्हरतां. सोम्या जेजू तुझ्या भोव दैवीक काळजाचे ससायेन राख आमच्या भोव भाग्यवंत पापा साहेबाक जा तूं ताका उजवाड घटाय आनी बुजावण. म्हज्या देवा म्हज्या साहेबा हांव तुज्या पांयांक पडटां हांव तुका अर्गान दितां अंतस्करणी नमस्कार करता. व्हड तुजो उपकार मानता कित्याक तुवें म्हाका रचलोय म्हूण नीज क्रिस्तांव केलोय म्हूण आज पर्यंत सांबाळलोय म्हूण जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी साहेबा. म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातान दिता. म्हजी चिंतना म्हजे शब्द म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता.
तुझ्या वडा मनाक, म्हज्या पातकाच्या फारीकपणाक, म्हज्या जेजू तुझ्या कुर्साच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या पासत बक्षी म्हजी सोमेस पातकां, म्हज्या पातक्याची काकुळट कर. देवा पवित्र आत्म्या, दी सैबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पातकांत हांवें पडना जावच्याक, तुजे उपादेश सांबाळूंक, म्हजे कायदे पाळूंक, म्हज्या पातक्याची काकुळट कर. म्हाका पातक्या बक्षी. मोरयेक समर्पण. म्हजे राणये आनी म्हजे माये, हांव म्हाका सगळोच तुका दिता आनी म्हजे भक्तीपण तुजे थंय दाखोवच्याक आयच्या दिसा हांव तुका समर्पिता. म्हजे दोळे, म्हजे कान, म्हजे तोंड, म्हजें काळीस आनी म्हाका सगळोच कांयच दवरिनासतना ये मोगाळी माये, हांव तुजो जाल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजीच आस्त आनी वस्त म्हणल्या बरी. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता, तुज्या ती मोगाच्या पुताची, आमच्या सौम्या आनी सडवणदारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा पासो. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता मारा काकुळट आमची कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता,
ये भाग्यवंता मारा काकूळ तामची क ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता मारा काकूळ तामची क. आता आम्ही देवाचे उतर ऐकूया. सा मार्काचो वांजेल अध्याय 17-29 पर्यंत. हेरोदिनच जण दाण जुवांक धरयल्लो आनी कैदी करून ताका बंदींत घाल्लो. आपल्या भावा फिलिपाचे बायले हेरोदियासाक लागून ताणें अशें करूंक कारण. हेरोद तिचे लागीं लग्न जाल्लो, पूण तुज्या भावाच्या बायलेक तुवें दवरून घेवचें सारकें न्हय म्हणून जुवांवन ताका सांगलें. देखून हेरोदियासाक जुवांवचेर द्वेश दवरनासली आनी ताका जिवेशी मारूंक सोदतली. पूण तिका हें साध्य जालें ना, कित्याक जुवांव एक नितिवंत आनी देवभक्तीचो मनीस म्हूण वळखून हेरोद ताका भियेतलो आनी ताका अपाय घडनाशें राखतलो. सबार पावटी जुवांवची उतरां आयकल्ल्या वेळार आपणा भितरच ताका असमाधान भोगतलें, तरी पूण ताका तो खुशेन आयकतलो. क्रमेण हेरोदियासाक एका बऱ्या संदर्भाचो दीस उदेलो. हेरोदीन आपल्या जल्मा दिसा आपल्या मंत्रींक, सेनाधिपतींक आनी गलिलियांतल्या व्हड कुळवाऱ्यांक एक जेवण केलें. त्या संदर्भार हेरोदियासाची धूव जेवणासालांत येवन नासली. हेरोदीक आनी ताच्या सैऱ्यांक ती भोव चड मानवाली. तवळ रायान त्या चलयेक म्हळें, तुका कितें जाय तें म्हजे लागीं विचार आनी हांव तुका तें दितलो. आनी फर्माण सयत कर्ण तो म्हणालो, कितेंय तूं मागशी, म्हज्या राजाचो अर्दो वांटोच मागशी तरी हांव तुका दितलो. तितल्यार चली भायर गेली आनी आपूण कितें मागो म्हूण आपल्या आवय लागीं तिणें विचारलें. तिणें जाप दिली, स्नानदातर जुवांवचें शीस विचार. तक्षणच ती तुर्तान भितर येवन, तुवें म्हाका आतांच एका तपकांत स्नानदातर जुवांवचें शीस दी जाय म्हणून राया लागीं मागी लागली. हें आयकून राय खंतिश्ट जालो, पूण आपणें घाल्ल्या सपुताक लागून आनी आपल्या सैऱ्या हुजीर दाक्षिणेक पडोवन तिका दिल्लें उतर मोडूंक ताका खुशी वेली ना. देखून तक्षणच एक पार्यागाराक जुवांवचें शीस हाडी जाय म्हूण फर्माण दिवन धाडलो. ताणें बंदेंत वचून जुवांवचें शीस कापलें आनी एका तपकांत घालून चलयेक हाडून दिलें. चलयेन तें व्हरून आपल्या आवयक दिलें. ही खबर आयकून जुवांवचें शीस आयलें आनी ताची कूड व्हरून तांणी निकेपिली. देवाचें उतर हें. ताळो देवाचें एक वर्तें देणें. तें देणें वा वाच्य सकत नासतना जियोवच्या मोन्यांक पळयतना आमी बिरमोतीन भरतांव. सोबीत रंगीन तळ्यान कोणी गायतना आमी आमकांच विसरतांव आनी मादूर ताळो दिल्ल्या देवाक अर्गां दितांव. आज पोवीस सभा जेजूक साक्ष दिल्ल्या, उदकान स्नान दिल्ल्या, देवाची शेळी म्हूण जेजूक बोट जोकुल्ल्या ताळयाचें फेस्त करता. हो ताळो सत धैर्यान उलयलो, वायट खंडन केलें. हेरोद त्या ताळ्याक कुशेन आयकतलो. राय तरी आपल्या उलयल्ल्या उतरांचो आनी केल्ल्या परमानाचो गुलाम तो जालो. आपणाचे उतार उरोवच्याक सताक आनी उतराक साक्ष दिल्लेल्याचो गळो ताणें कापलो. जल्मातना आपल्या नांवान बापायचो ताळो बांदपासांतलो सुटयल्लो. आपलें मिसांव ताणें संपूर्ण केलें. आमकां दिल्लें मिसांव आपोवणें संपूर्ण करूंक तसो आमकां मोजत दिवं. स्नानदतर भगेवंत जुवांवचें कश्ट मरण ताणें जियेल्ली रीत पाळोवंक उलो दिता. तो सोडवंदाराचो ताळो जावन ताचे विशयांत साक्ष दिवंक
आनी ताचो दूत जावन ताचे मुखार वाट व्हरूंक आयिल्लो देवाचो सेवक. पोरण्या आनी नव्या सोल्ल्या मदेगात देवान धाडिल्लो एक प्रवादी. ताचे मिसांव सोम्याक वाट तयार करची आनी त्या मिसावांत जुवावन आपणाक संपूर्ण रितीन अर्पिलें. ताचे मोरान सोडवंदाराच्या कश्टा मरणाचें सुचन दिता. जुवावन प्राजिताचे जिने मारिफात आनी कडक उतरां मारिफात सत, न्याय, नीत आदारूंक आनी भाग्यवंतपणाची जिणी जियोंक उलो दिल्लो. कोणीय तांतूं सुकिल्ल्या वेळार तांकां सारकी वाट दाखोवन दितलो. हेरोद रायेचे अनैतीक जिणे विशांत ताका सत्राय दिल्ली आनी ताका लागून हेरोदीन जुवांक बंदेन घाल्लें आनी क्रमेन ताचें शीस कापलें. अशें जुवांव रोमाघराचो प्रतिनिधी हेरोदीच्या हाताखाल मोरान पावता आनी सोमी जेजुकी रोमाच्या अधिपतीकाल मोरान येतले म्हणलें सुचन दिता. सोम्याच्या रायपणांत, याजकपणांत आनी प्रवादपणांत आमकां हर एकल्याक पवित्र स्नाना वरवीं वांटो मेळ्ळा. सांत आंतोनीच्या मानाक नोवेन. सांत आंतोनी आमा पासत विनाती कर, क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर. सर्वेस्परा सासणाच्या देवा, तुवें पादवाच्या भाग्यवंत आंतोनीक खऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांतांत आशिल्ल्यांचो थीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळो. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकत्वान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनाक. आमेन. ये वर्त्या सांत आंतोनी, तुज्या मागण्या वरवीं मोर्न, चूक, अनवारां, देंवचार आनी सर्व तरांची वस्याची पिडा पयस सरता म्हूण उडास दवर. तुजे मारिफात पिडेस्तांक भलायकी मेळटा. उसांबळ दर्ये थंड जातात, थंटे उठोवन चलतात, कुर्डे पळयतात, केप्पे आयकतात, मोने उलयतात, भायर पडिल्ल्यो वस्तू पाटी मेळटात. ल्हान व्हड तुजे लागीं मागतात आनी मागिल्ले सर्व तांकां मेळटा. तुजे वरवीं अपाय ग्रासार नपैन जातात आनी आमच्या सर्व गरजांक तूं पावताय. सर्व पातयणी तुजेर दवर, तुजी कुमोक आमी मागतांव. इतले व्हडा आशेन आमी मागतांव ते आमकां तूं जोड दी आनी तुजी पदवी संवसाराक दाखय. आमेन. हे निश्कळपणाच्या धव्या फुलां, दुर्बळकायेच्या उंच देखी, खालतीपणाच्या नीज आश्र्या, भाग्यवंतपणाच्या परजळीक नेकेत्रा, ये आनंद भरीत सांत आंतोनी, देवपुताक तुज्या हातांत घेवचो स्वादीक उपकार तुका फावो जालो. तुजे कडेन परतून मागता, तुज्या पदवेदार आदाराखाल म्हाका कान घे. देवान तुका दिल्ल्या साबार देण्यां पैकी असर्याचे देणे विशेश. म्हजेर दया दवर आनी ह्या म्हज्या व्हडा गरजेन म्हाका पाव. सक्कड 11 मोग म्हज्या काळजांतलो पयस कर. म्हज्या पातकाची करी दूख आनी देवाचो आनी म्हज्या पेल्याचो वर्तो मोग म्हाका जोड दी. आनी अशें ह्या जिणेंत विश्वासान सोम्याची साकरी करून तुजे सांगाता ससनाच्या ससनाक ताका वाखाणूंक, ताका भोगूंक आनी आशिर्वादीत करूंक सर्गाराजान म्हाका पावय. आमेन. ह्या सकाळीच्या अमोलीक मागण्यांचा सहभागी जावच्या सर्व आमच्या भावा भयणी खातीर आमी प्रत्येक थरान मागया. सर्वेस्पर देवाची धाराळ आशिर्वादा तांचेर, तांच्या कुटुंबाचेर ती देवून दीत आनी तांच्या घरांत सुख, शांती, समाधान रास करून दी म्हूण आमी आतां सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले, सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव
आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आता आणि सदां सर्वता. आमेन. ऑगस्टाची 29 तारीख, स्नानीक जुवांचे शीस कापणी. सोम्याक एक संपूर्ण लोक तयार करच्याक प्राचीत परगटूंक आरंभ करता पर्यंत स्नानीक जुवांव अरण्यांत जियेलो. संवसारी जबाबदारी करच्यान आनी आपल्या पातकाच्या बोगसण्या खातीर जॉर्दान न्हंयत पवित्र स्नान घेवच्यान आपल्या आई कोवप्यांनी विश्वासी रावोंक ताणें उलो दिलो. जेजूय ह्या रितींत वांटो घेवंक येतना बापान ताका संवसाराक परगट केलो म्हणून हो म्हजो मोगाचो पूत, ताचे थंय हांव मानवला. जुवांवन जायत्या पाटलावदारांक आपणा बोवारी जमयलें आनी तांकां मागणें आनी उपासाची जिणी जियोंक शिकयलें. आपल्या भावाची बायल हेरोदियसा सोबे हेरोद आंतिपस रायाक आसलो अनैतीक संबंद ताणें खंडन केल्ल्याक रायान ताका माखेरूस दोंगरा कोट्यांत बंदय करून दवरलो. हेरोदियसान ताका बक्षिल्लें ना. हेरोदीच्या जल्मा दिसा सालोमेच्या नासाक मेचोवन चिंतिनासता घेतिल्ल्या सोपुताक लागून रायान जुवांवचें शीस कापयता पर्यंत हेरोदियस वोगी रावली ना. हें सगळें जेजूच्या कश्ट मरणाच्या सुमार 1 वर्सा आदी घडलें. नियाळ जायत्या तेंपाचे बंदडे उपरांत आपलें रगत वारोवन आताच्या जिविताचे अंत्य स्वीकार केल्ल्याचे धैर्य हें आनी हाचो स्वभाव हो साम बीड मानापात्र. हर एक घडी मोच्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता. भक्तीन गितां गावन संतोसाची सोम्या तुका हांव वर्णिता. हर एक मोज्या सुख संतोषा सोम्या तुजो सांगात सोदता. हर एक मोज्या कश्टांनी दुखा सोम्या तुजो आदार मागता. हर एक घडी मोज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता. भक्तीन गितां गावन संतोसाची सोम्या तुका हांव वर्णिता. भावात म्हजो दंडळताना सोम्या तुका हांव बोब मारता. तुका म्हज्या देवाक वळखता. दिंबेर पडोन नामान करता. हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता. भक्तीन गितां गावन संतोसाची सोम्या तुका हांव वर्णिता. मोगाळ पुता सोवे आंकवार मोरी आशीर्वाद देव आमकां. भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा, आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.